आयज हालींच आमकां 1-2 दिसां पयलीं आता एक आमी बायट घेतल्या माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. सध्या जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार तेंच्यांनी अपक्ष लढयले आनी आतां म्हणटात परत घर वापस म्हणजे भाजप पक्षान एक ते भाजप पक्षाक रुजोवपाक किंवा भाजप पक्षाचं झाड रुजोवपाक तेंचो खूब सहकार्य आसा. आनी एकंदर जर पळयत जाल्यार हेंचो घर वापसी आनी ताच बरोबर आतां परत 27 इलेक्शन आसा आणि भाजप पक्ष रुजोवपाचे हातून तुमचे कितें म्हणणें? बरं, आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हे म्हजे गुरू. म्हणजे हरमल पंचक्रोशीन जेन्ना हांव शिक्षण घेतालो तेन्ना ते म्हजे टिचर्स. सो ते एक गुरू कशे म्हजे आनी हांव एक स्टुडंट तेंचो. आनी भारतीय जनता पक्षाक लागून जर उलोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्ष हो मुळान जे आमी रोपटे म्हणटा पळय ते लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरान हेंच्यांनीच लायल्या. हय, रुजयले बरोबर. 1990 तेंच्यांनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष ते तेंच्यांनी जे रोपटे लायिल्ले ते म्हाका दिसता आयज 2019 पर्यंत ते भारतीय जनता पक्षा बरोबर 2017 म्हणजे एक सादारण 27 ते 28 वर्ष तेंच्यांनी भारतीय जनता पक्षाचें काम केल्ल्या. तातूंत ते आमदारूय जाल्यात, मुख्यमंत्री जाल्यात. आणि म्हाका दिसता आयज मांद्रे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे जे रोपटे आसा पळय तेका म्हाका दिसता खंयच कोणी खत पाणी घातलेलें ना. तेची एक दुरुस्तात आमी खंयचें एक झाड जेन्ना लायता पण तेका बरी कुयदाद घेवची पडटा, पानयो मारच्यो पडटात, बरें झाड जर बरें भक्कम जावपाक जाय. पण म्हाका दिसता लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरान जे रोपटे लायले जेन्ना मांद्रे मतदारसंघात जेन्ना ते डिफीट जाले तेन्ना पडले त्या नंतर म्हाका दिसता थंय भारतीय जनता पक्षाक कोणी लक्षय घालूंक ना. नो डावट आमचे दयानंद सोपटे आपल्या पर्यंत भारतीय जनता पक्ष हे सांबाळपाक पळयता. आनी म्हाका तर दिसता की सरकार सिरियस ना भारतीय जनता पक्ष मांद्रे मतदारसंघा पुरती. कारण आमी जे आतां कितें दिसता पळय त्या पद्दतीन पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे जे कार्य ज्या पद्दतीन जावपाक जाय. कारण ह्या मतदारसंघात लक्ष्मीकांत पार्सेकरा सारकेले जे 1990 पर्यंत तेंच्यांनी जे निस्वार्थपणान जे भारतीय जनता पक्षाक काम केलां आनी आयज ते गोंयचे मुख्यमंत्री जावन गेल्ले आसा. पण म्हाका दिसता सरकार मांद्रे मतदारसंघा पुरती म्हाका दिसता सिरियस ना भारतीय जनता पक्षाचे. आता घर वापसीच्या संदर्भात पळयत जाल्यार कितें सांगूंक शकता? पण घर वापसी तेंच्यांनी तेंची बायट हांवें पळयल्ली काल की ते तर भायर सरले पण खंयच्या पक्षान प्रवेश करूंक ना. सो जे रोपटे तेणें लायला आनी ते जर रोपटे खंय तरी बरें वाडना मांद्रे मतदारसंघात तांकां दिसता की ताका खत पाणी घालचें आनी बरें घट्ट करचें जाल्यार म्हाका दिसता तेचे विचार वायट ना. आमी पळोवपाक गेल्यार ॲक्च्युली आमचे भाग्य जेन्ना मांद्रे मतदारसंघात लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरा सारकेले जे मुख्यमंत्री जाले म्हाका दिसता मांद्रे मतदार पुरतीच न्हय तर पूर्ण पेडणे तालुक्याक हो अभिमानाची गोश्ट आसा. कारण एक पेडण्यातलो कोण तरी एक मुख्यमंत्री जालो अशे आमचे जाणकार व्यक्ती आहात, तेंचे चाहते आहात किंवा आता जे एक राजकीयन आमचे पेडणे तालुक्यात असे उलोवपी आसात की आमी मांद्रे मतदारसंघात तांकां एक उडोवन म्हणजे डिफीट करून हे मांद्रे मतदारसंघाचो विकास खंय तरी स्टॉप केलो ओ कितें अशें हे तर विचार सद्या चालू आसा. कारण ते मुख्यमंत्री आसतना हे प्रकल्प जे आहात नवीन जे तुमकां खबर आसतलें सांगपाची गरज ना म्हणजे एक आमी कशें घर बांदतात ते हे प्रकल्प जे आमी घराच्या रुपान जर पळोवपाक गेल्यार ते बांदलेले आहात पळय आयज तेची फक्त डागडुजी चालू आसा, पेंटींग करप चालू आसा. म्हणजे जे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडलेले मांद्रे मतदारसंघात आयज तेची खंय तरी मरम्मती चालू आहा पूण नवे प्रोजेक्ट म्हणटात ते म्हाका दिसता कांय येवंक ना. सो तेंच्यांनी तेच्या कार्यावळात जेन्ना मुख्यमंत्री आसतना प्रोजेक्ट हाडले पण आयज खंय तरी म्हाका एक आमकांय अशें दिसता की ते मुख्यमंत्री आमी तेका उडोवन आमी आयज कितें साध्य केल्लें आसा. आमचे पेडण्याचे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात तांकां मुख्यमंत्री म्हणून आमी ताका जेन्ना भाजपचे आसतना जेन्ना देंवयले तेन्ना म्हाका दिसता आमकांच एक्चुली पळोवपाक गेल्यार मांद्रे मतदारसंघात हो लॉस म्हाका दिसता. आता आनीक तुमी म्हणटात खत पाणी सोपटे दयानंद सोपटे जे आसात ते भाजपान आयिल्ले आसात तुज्या उपरांत आनी भाजपान आयल्या उपरांत ते आता सध्या ते सचिव म्हणून ते एक काम पळयतात. तांच्या बद्दल काय तुमचो प्रतिक्रिया? दयानंद सोपटे हे माझे सामके क्लोज आणि बरे रिलेशन आमचे.
पण हांवें तांकां स्वताहून पळयलां, कारण भारतीय जनता पक्षाक हांवें सपोर्ट केल्लो आसा. ते म्हाका दिसता आपल्या परीन बरें कार्य करतात भारतीय जनता पक्षाचे, पण जाय तो तेंको मेळपाक जाय. जो भाजपाक जाय तो तेंको मांद्रे मतदारसंघात मेळपाक जाय, तो सरकारा कडल्यान म्हाका दिसता मेळना. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पेडणे तालुक्यात 2 मतदारसंघ आसात. आयज भारतीय जनता पक्षाक स्वताचो एक आमदार आसा पेडण्या, आणि जो अलायन्स पार्टनर MGचो जी दारोडकर आसा, आणि ह्या दोन्ही मतदारसंघातून आमचें एक दुर्दैव म्हणटा ते आमकां एक मंत्रीपद ना. जाल्यार प्रत्येक तालुक्यान जर पळोवपाक गेल्यार खंय ना खंय कोण ना कोण खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक मंत्रीपद आसा, पण हांगा खंयच मंत्रीपद ना. म्हाका दिसता गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान हेचेर विचार करपाची गरज आसा. तशेंच आमी म्हणटा ह्युमन एम्पावरमेंट, जे महिला सशक्तीकरण. आयज आमच्या 40 आमदारां पैकी 3 महिला आसा, पण खंय तरी एक महिला म्हणटा ती मंत्रीपद ना. सो तो एक विचार करपाचो गरज आसा. म्हाका दिसता फुडें भविश्यान 2027 हे सगळे एकी कडेन धरून लोक योग्य तो विचार करतलो. पण आयज 100% जे मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरान म्हटलां की ते स्वता भारतीय जनता पक्षाचे रोपटे जाले, ही खरी गोष्ट आसा. कारण आमी स्वता तांकां काम केल्लें आसा, आणि ते आमचे गुरू आसात, जे आमी शिक्षण आमी तेंच्या कडल्यान जे एड्युकेशन घेतलेलें आसा, आमी जाणा तांकां. प्रशांत बाब, ते सगळं ओके आसा. आता तुम्ही म्हटलं 27 विचार करतले किंवा आनी आमकां आयकपाक गेलें की तुमी खंय तरी हे करपाचे रेसीन उतरपाचे आहात किंवा रेस लडोवपाच्या दृश्टीन आसात, की ह्याचेर कितें? पळय, जेन्ना आमचे जे काही हितचिंतक आणि जे लोकांक दिसता की मांद्रे मतदारसंघात एक स्थानिक आमदार म्हणटात पळय तो ना. आमी पळोवपाक गेल्यार मांद्रे मतदारसंघात मांद्रे गांव आणि आमचे मांद्रे गांवचे काही जे नागरीक आसात आणि मांद्रे विलेजीच्या भायले सुद्दां तेंचे एक आमचे हितचिंतक तेंचो विशय आसा की तुवें फुडें सरचो म्हणून. सो म्हजो सद्या एक पाहणी चालू आहा, सगळ्या लोकांक संपर्कान घेवप चालू आसा. 1-2 व्यक्ती सांगतले तूं इलेक्शनाक राव, तशें मूर्खपणा करचो ना. आणि बरो रिस्पॉन्स येयल्लो आसा. म्हाजे फक्त एक थोडे जे म्हाजे हितचिंतक आसा तेंचो एक फीडबॅकूय येयल्लो आसा की तुवें फुडें सरचो. सो परतून एकदां सांगता, हांव योग्य पक्ष, कारण पक्षाचेरच हे वेंचणूक लडयतलो हांव, योग्य पक्ष पळयतलो जेणे करून तो पक्ष फाल्यां सकाळी सत्तेर येवन पेडणे मतदारसंघात, पेडणे तालुक्यात 2 मतदारसंघ आसात, थंय आमकां खंय तरी एक मंत्रीपद दितलो. आणि दुसरो विशय म्हणजे जो पेडणे तालुक्यात मांद्रे मतदारसंघा पुरती जर उलोवपाक गेल्यार ज्यो नोकऱ्यांची समस्या आसा, नोकऱ्यो ना. आयज बेरोजगारी जितली वाडलेली आसा, आमचे भुरगे ग्रॅज्युएट जालेले आसात, तांकां एक नोकऱ्यांची संदी खंय मेळटली आनी जो कोण एश्युरन्स दितलो. आयज जर त्या पिढीचेर जर म्हाका जर तेंच्यांनी उबें राव म्हटलें जाल्यार लोकांचो विश्वासान घेवन हांव फुडें सरतलो. आता तुम्ही म्हटलात योग्य तो वेळ म्हटल्यात, अनेक पक्षाचे नेते तुमच्याकडे कॉन्टॅक्ट आहात, संपर्क आहात, आणि आम्ही ऐकता की काही नेते तुमच्याकडे प्रवेश सुद्धा करपाचे डिमांड सुद्धा हे करता, अशेंय आयकपाक आयल्या. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पक्ष आसात, पक्ष जो प्रत्येक पक्ष आसा तेंचे एक कार्य आसता की ते आपलो पक्ष बळकट करता. पण मांद्रे मतदारसंघात खंयचो पक्ष चलतलो ते तुमकां हे इतिहास आतां हांगा पळोवपाक गेल्यार सगळे सिनियर सिटीजन आसात आणि तेंच्यांनी खुबशीं राजकारणां तेंच्यांनी पळयल्या आसतली. तुमी म्हाज्या पेक्षा, कारण हांव चड भुरगो आसतलो हेंच्यान, आणि आयज ते सिनियर सिटीजन, आयज तुमी खऱ्या अर्थान तेंचो फीडबॅक घेवपाचो की खंयचो पक्ष मांद्रे मतदारसंघात चलतलो और कोणी फुडें रावचो आणि कोणान तेको आसा. हे सगळे विशय तुमी मांद्रे मतदारसंघान एक पाहणी करची आणि जे सिनियर सिटीजन आहात एक तेंच्या कडल्यान एक घेवचो विशय जाणून. सर, तुमचें नांव कशें? म्हाका म्हाका सांगा, सध्या जो सिच्युएशन पळयता आमी, घर वापसीचं वातावरण आता सुरू झालं 27च्या संदर्भात, आणि आता प्रशांत नाईक जो आसा गेले कितलेशे सोशल वर्क करीत आसात, आणि त्याचबरोबर तेंच्याकडे खुबशे कॉन्टॅक्ट येत आसात. एकंदर जर पळयत जाल्यार तुमी एक लोकल आसात, आणि तुमकां कितें दिसता आणि फुडें फ्युचर काय आसा? म्हणजे आमकां दिसता आमच्या मांद्र्यांतलो कोण तरी भुरगो आमचो फुडें सरचो आणि आमच्या मांद्रेच्या लोकांनी ताका सपोर्ट करचो. त्या कोणको सादारण आतां काय शेतकरी म्हणा, सादारण बेरोजगार बी आसा ताका ती हेल्प करपी, आणि असो मनुष्य मेळपाक मुश्कील. अशे खूब येले गेले, आमी 15 वर्सां आमी धरले चलले, पूण आमकां कांय एका हेची फायदो जालो ना. अशी व्यक्ती जर आमच्या फुडें जर येईल
जाल्यार खंय तरी आमचो खंय तरी मातसो हात वयर येतलो खंयचे असो व्यक्ती तुमच्या नजरेन कोण आसा? असो आमचो प्रशांत आमचो तो बाळा नायक अशी व्यक्ती आसा तर आमी झाडाडीन सांगूंक शकता. आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी जर आमचो आमच्या प्रशांतान जर एका जर फॉर्म भरला आसा जाल्यार आमी तेंचो अफकोर्स तेंच्या आमी फाटल्यान आसतले. अच्छा, ओके. आणि आयज जर पळयत जाल्यार मांद्रे मतदारसंघात मंत्रीपद असं तसं काय मेळना. कांयच ना आनी कांयच ना, कोणा कडेन वचपाचो आदारूच ना. बरोबर. ओके. येस. म्हणून आमकां सादारण शेतकऱ्यांक जावं आमचे भुरगे म्हणजे आहात तांकां जर हे सादारण तांकां प्रोत्साहन दिता आनी एखादें फुडें भुरग्यांक हाडून हें करता फुडें हाडपाक जाल्यार आमी तांचे बरोबर आसा. आमी सिनियर सिटीजन न्ही, आमचे कडेन आतां कांय शक्ती कसली कामां जावपाची ना. तेन्ना पासून आमी हक्कान तेजे कडेन वयता आनी हेजे कडेन आमकां आशा तो जर खंयच्या हेका मोठ्या हेका वयता जाल्यार आमी ताका फोर्सली तेजे कडेन वचून हात मागूंक शकता. आज आमची कामां केली ती म्हाजी टोटल 1 वीक केली म्हाजी कसली आसा ती बट साधन केली आनी आमच्या एरियात ते शॉपिंग कटींग बिटींग आहा पळय क्लियरिटी आहा जे कटार आहा पळय ते करता तो ताका सांगपाची पडना. आनी ह्या एरियान तर तो ओके आहा सद्या. आणखी त्या वर्सां जालें तुका न्हू आतां कितको 3 वर्सां 3 वर्सांत तेणी जें पळय केलें कार्य तें आमी ताका पियव अशें. आनी ते फुडें आतां ताका फुडलो जर हे मेळटा जाल्यार फुडलो जर मेळटा ताका आनी तूं तेचे कश्ट आहात तेजे पळय पूण कितें तुका गेल्यार कोणाक नाराज करून रिटर्न धाडूंक ना. म्हाका आजुनूय खबर आहा हांव तरी आतांच येयलो नेवले बॉम्बे आसलो रिटर्न येयला पूण तेणी आतां पासून जे केलें पळय कार्य पंचायती ग्रावांत ते बेस्ट आहा. खूब काम खूब बरें काम अशें कोणीच करूंक ना. आमच्या वाड्याचें सोडून दी अदर सायडीचे आहा पळय एरिया तेंतूनय काम केलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.